कोंकणी भाषेचो फुडार पडजळीत आसा आनी संसदेत कोंकणी भाषेचो अनुवादक नेमतले अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान शणै गोंयबाब जयंती उत्सवाच्या उक्तावणाक उलोवप केलें। गोवा अकादेमीच्या आदारान दिवचल कोंकणी सेवा केंद्रा वतीन ह्या उत्सवाचें आयोजन केल्लें। ह्या वेळार आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी प्रेमीन शेट तशेंच ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत दामोदर मावजो, नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, कोंकणी अकादेमीचे अध्यक्ष अरुण साखरदांडे, रुपेश ठाणेकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या सुवाळ्यात ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत दामोदर मावजो तशेंच कोंकणी खातीर योगदान दिल्ले महेश कडकडे आनी रघुदास तारी हांचो सत्कार केलो। एट शेड्युलात कोंकणी घेतली आसा। म्हणजे देशाच्या राज्यघटनेच्या 8 शेड्युलात कोंकणी वचपाक शकली। आनी थोड्या दिसांनी तुमकां कळपा खातीर म्हणून की पार्लमेंट हावसात सुद्दां कोंकणी ट्रान्सलेटर अपॉयंट केलो वयतलो। म्हणजे एकदां चर्चील बाब कोंकणींतल्यान उलयलो आनी ते कोणाकूच कळ्ळेना तो कितें उलयता काय म्हणून। ते फाल्यां सकाळीं कोणी कोंकणींतल्यान जरी थंय वचून उलयलो पार्लमेंटान जाल्यार उरलेल्यान ट्रान्सलेट करून तेजी भाशा हिंदीची सगळ्या लँग्वेजींनी सांगपाक ऑलरेडी इंटरव्यू जाला आनी ते अपॉयंटूय करपाचो आसा। पयरूच हांवें आमचे लोकसभेचे स्पिकर मेळ्ळो ताका यादूय केली आनी जाता तितके बेगीन म्हटलें अपॉयंटूय करा जेणे करून थंयसरूय बी फ्लुएंटली कोंकणी उलोवपाक येतली। दुसरी व्हड गजाल आमी गुगलाक कोंकणी पावली। आमचे म्हाका फक्त आत्तां नांव याद जायना, उलयेचें नांव कितें तेजें संजीव हेगडे हांच्यानी गुगलाचेर कोंकणी पावयली। बाब हेगडे हांणी गोंयचो साऱ्या पयलो सुपुत्र जेणे गुगलाचेरूय कोंकणी व्हेली। म्हणून आज आमकां केदो व्हडलो स्कोप आसा तो पळयात। म्हणजे हाई ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळप तुम्ही म्हणटाले म्हाका केन्ना ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळटलो, म्हाका खंय मेळटलो, हांव खंय येदो व्हडलो साहित्यीक। पण फक्त ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळोवपा खातीरच न्ही, कोंकणी भास ही आमच्या ताका आमी म्हणटा पोटाची भास जावंक शकता। बरेचशे फावटी आमी इंग्लीश शिकता म्हणटाले कित्याक तर ती पोटाची भास म्हणजेच आपल्याक जॉब मेळोवन दिवपी भाशा म्हणून हांव इंग्लीश शिकता म्हणटाले। पण